मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कुचेली म्हापसा तिळारी कालव्यांत म्हापशेच्या ओमकार प्रभुदेसायाक बुडून आयले मरण. पुलिसांनी पंचनामो करून कूड पोस्टमार्टमा खातीर धाडल्या जीएमसीत. नावेली साळपे शेतांनी सिवेजीचे बुरशे उदक रिगिल्ल्यान शेतकारांक कातीचे रोग. तशेंच शेताय जाल्यात पेड्ड्यार. थळाव्यांनी साबार फावटी कागाळी केल्यो खऱ्यो पूण सरकार घेना काना मनार. शेतकारांनी फक्त आश्वासनांनीच पोट भरप वय, तिडकल्ल्या शेतकारांनी मागल्या जाप. बोरी ब्रिज बायपासा खातीर लोकांक आपली घरां वगडावपाची पडल्या भिरांत. बॉम्बकारांचेर अन्याय जाला तसो बोरये जावपाचो आसा काय कितें? थळाव्यांनी केला सरकाराक प्रश्न. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुचेली म्हापसा तिळारी कालव्यांत म्हापशेचो 26 वर्सां पिरायेचो ओमकार प्रभुदेसायाक बुडून मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओमकार आनी ताचो इश्ट कानालांत न्हावपाक गेल्ले कडेन ही दुखेस्त घडणूक घडली. म्हापसा उजो पालोवपी दळान ताची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. उदकाचो अदमास येवून नाशिल्ल्यान ताका उदकांत बुडून मरण आयिल्लें आसूं येता असो प्राथमीक अदमास आसा. पुलिसांनी पंचनामो करून कूड पोस्टमार्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. सादारण आमकां 1:55 कॉल आयले. एक मनीस हांगा बुडला म्हणजे कॅनलान उडी मारल्या म्हणून सांगता. आमी तुरंत गाडी टर्न आउट केली. येयले हांगा पळयता जाल्यार हांगा आमी ट्राय केली. आमी गरे आमचे गरे आहा ते गरे घालून आमी ट्राय केली काडपाक. ताका अर्दे वर सुमार आमी कोशिश केली आनी मागीर कॅमेरा मागयलो. भितर दिसना डीप आहा कॅमेरा आमचो ऑन द वे असो येवपाक भायर सरलो. सो इन बिटवीन ट्राय करता एक फ्रेंड तेजोच तेज्या फ्रेंडान ताका कोणा तरी एका फ्रेंडान तेजो डायवर्स ताका आपयलो. नांव तेजें युवराज. तो यो हांगा फ्रेंडाच्या फ्रेंडान ताका कॉल केलो आनी तो युवराज म्हणून भुरगो सगळे प्रोफेशनल ड्रायव्हर. तेणें उडी मारली भितर आनी आमची कॅमेरा येवच्या पयलीं तेणें तो ताका डिटेन केलो. सो नांव बेगीन कळ्ळा तेचें नांव तेचें कितें प्रभुदेसाय ओमकार प्रभुदेसाय शेटे वाड्या वयलो तो भुरगो. ते फुडलें कितें आहा तें आमी PSI देसाय कडेन आमी हँडल केला. सो इन्वेस्टिगेशन ते चालू. तसो न्हावपाक गेल्लो हांगा ती कितें आयडिया ना. तेजो फ्रेंड्स कडेन आमी कितें उलयलो तो म्हणटालो उडी मारली कपडे बी काडून उडी मारली. तो मग न्हावपाकूच गेलो आसतलो. गाडी बी तेजी हांगरच आसली. सो फुडलें कितें इन्वेस्टिगेशन आहा तें पुलीस करता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. बोरी ब्रिज बायपासा खातीर लोकांक आपली घरां वगडावपाची भिरांत पडल्या. थळाव्याक तांची घरां वचपाचें सांगलें खरें पूण दुसरो पर्याय कोण सांगतलो? भोमकारांचेर अन्याय जाला तसो बोरी लोकांचेर जातलो वय? थळाव्यांनी सरकाराक प्रश्न केला. बोरी नवो पूल येता तातूंत कांय जाणांची घरांय वयतात. बोरी पुला खातीर खंयच्याच घराचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. जाचें घर वयता ताका लुकसाण भरपाय मेळूंक नाशिल्ल्यान तांच्या कुटुंबा खातीर हुस्क्याचें कारण थारलां अशें थळाव्यांनी सांगलें. सध्या बोरी पूल प्रकरण NGTन प्रलंबीत आसा अशेंय तांणी सांगलें. 68 वर्सां जालीं पूण म्हाज्या बापायक आनी तेज्यावन चड आशिल्ली पूण निदान 120 वर्सां पूण जातली. आतां पयर ते सर्वे करून येयल्या तुगे एकूच घर वयता. कसली सर्वे? ब्रिजा लागून पुला लागून पूल घरा वयल्यान वयता न्हू आमच्या फुडें ते सांगता तुमगे घर वयता. म्हणजे प्रमोद सावंत सांगतालो कितें एकूच घर वचपाची न्हू. आनी आतां कितें जालें ते येवन सांगता सेंटराच्यान न्हू ते जातलेच वयतालेच ते. म्हणजे कोणूच सांगना की बाबा आपल्या दुसरे कडेन जागा दिता घर दिता बांदून कांयच सांगना. खाजनाच्यान वयता न्ही? खाजनाच्यान वयता. पयर येयले ते म्हणपाक लागले तुमी कितें आयल्या ना आमी वॅल्युएशन करूं येयल्या. काका टेप लायता हांवें म्हणलें लाय. टॉयलेटी लायता लाय म्हणलें. मागीर म्हणपाक लागले अशी लायता आडवी ती बी लायली. आनी मागीर परत
ते म्हणपाक हांवें म्हणलें तुमी कित्याक येयल्या ते म्हणपाक लागले आपूण करेक्शनाक येयल्या आनी तेजे पयलीं ते म्हणपाक लागले घराचें व्हॅल्युएशन करूं येयल्या तुमी येयल्या खंयच्यान मामलेदाराच्यान येयल्या म्हणपाक लागले आमकां धाडल्या म्हणपाक लागले इतलें सांगलें आनी ते मागीर गेले परत आनी एक वेळा येतले खंय मागीर फायनल जातलें इतलें सांगलें तेणी आता तुमगे केस चलता आतां केस चलता हां हायकोर्टात केस चलता निकाल काय होना ना ना अजून काय मेळना ही जी बोरी ब्रिज जो आतां हाय लेवल ब्रिज जावपाचो आसा बोरी म्हणून ते जे हें करता तर ते NGT केस घातलेली आसा लोटली बोरी फार्मर्सांनी तशेंच आमचे जे घर वचपाचें आसा तेंचीय बी नांवां आसा तितून तर बोरी हेच्यान जर रस्तो वयता तो असो वयतलो हेंच्या घरा वयल्यान वयतलो म्हणून तेणें मार्कींग केल्लें आसा हांगा माडाचें बी मार्कींग केल्लें आसा तर इतले NGTन केस चालू आसतना हांगा ते मार्कींग करता तांकां येवन त्रास करीत आसता डिपार्टमेंटवाले फॉरेस्ट येता कोण येता येवन ते त्रास करीत आसता तुमचें घर वयता ते टोटली हॅरेसमेंट जाल्लो आसा तांकां लोकांक जे हांगा जे तेंचो एलायमेंट आसा रोडाचो जो कितें आसा तितले लोकांक त्रास जाता आनी प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केल्लो की बाबा एकूय घर वचना म्हणून बोरयेच्यान तर प्रमोद सावंतान खरेंच क्लियर करचें बाबा घर वयतलें काय ना कितले घर वयता गो एप्रॉक्स आमी आतां पयले ते भशेन कांय ना म्हणल्यार डायरेक्ट वयता ती 2-3 अशी वयता तेजे नंतर तो दोनी सायडी 40 फ्रीज जातलो पळय जो एक्वायर जातलो मागीर तेजेर बाकीचींय घरां वयतली कित्याक जो फ्लायओवर जातलो वयल्यातल्यान वयतलो पळय तो रूल आसतलो आनी ते प्रमाणे पयलीं गव्हर्मेंट कितें करता अजून पळय आमी पयले ते भशेन दाखयता एक आनी मागीर जाता दुसरेंच 6 लेन न्ही हय 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 हे लिंक रोडार हय लिंक रोडाक टच जातलें म्हणटा तर हेजेर सामको विरोध आसा बोरयेच्यान तरी जे घर कोणाले वयतात तेजे घर वयता जाल्यार बाबा ताका दुसरें कांय ऑप्शनूय सांगलेलें ना म्हणल्यार मेन टॉक्स जावपाक जाय लोकां कडेन उलोवप जावपाक जाय हेजेर कांय जायना तुमचें घर वयता जाल्यार ऑप्शन कितें आसा दुसरो तोय सांगा न्ही तांकां गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवप्यान येवकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. नावेली साळपे तळ्याचो विशय बरोच तेंप गाजत आसा. शेतांनी सिवेजीचे बुरशे उदक रिगिल्ल्यान शेतकारांक कातीचे रोग लेगीत जाल्यात. तशें शेतांत पिड्ड्यार जाल्यात. थळाव्यांनी साबार पावटी कागाळ करून पळयल्यो. सरकार तितलेच पुरती गंभीर जातात. उपरांत तांची जाग ना. आतां ह्या तळ्याचो प्रश्न तळीक लागतलो केन्ना? शेतकारांनी शेतां करप तरी कशी? शेतकारांनी फक्त आश्वासनांनीच पोट भरप वय? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते साळपे लेकी आसात आनी साळपे लेक जी आसा ही निवळ जावपा म्हण ती प्रयत्न म्हण ते करना आनी ती जायनाय बी. कित्याक ती जाता जाल्यार जी मडगांवच्यान जी सिवरेज येता आनी जे पाडे उदक येता हें पयलीं बंद करपाक जाय आनी हें बंद केलें जाल्यारच हे जे साळपे लेक जी आसा ही बरी जातली, निवळ जातली आनी शेतकारांक शेत रोवपाक मेळटलें. पूण जो पर्यंत ही जर सिवरेज बंद जायना येत ती तर ह्या फार्मर्सां ह्या वर्सा सुद्दां शेत रोवपाक म्हण तें मेळपाना. कित्याक शेत जर रोवपाक गेले जर तांगे हातपांय फुटतात, तांकां रोग जाता आनी कितलीशे शेतकार जे आसात हे पांय कट करून सुद्दां घरा कडेन बसले कडेन आसात. आनीक हेजेर खुबसो प्रयत्न जाल्लो. लोक कोर्टाक गेले कडेन आसा, कोर्टान डिसिजन जें आसा हें दिले कडेन आसा. तें म्हण जाल्यार हेजेर कमिटी काडून कितें जें घेवपा जाय, कितें एक्शन घेवपा जाय कमिटीन आमकां परते कोर्टाक सांगचें म्हण ठरयले कडेन आसा. पूण आजुनूय खंयचे कडेन कांय जालें ना. आनीक हेजे खातीर जे फार्मर्स आसात ह्या फार्मर्सान नावेलीची फार्मर्स आसा हेंकां तें रोवपाक मेळना. हांगा ब्युटिफिकेशन करतात, जायते करतात, पूण फायदो कितें? जर लोकांक शेत रोवपाक मेळना आनीक ही जर सिवरेज जर बंद जायना येत ती मडगांवच्यान जाल्यार हेजो फायदो कितें ब्युटिफिकेशनाचो? म्हणूनच आमी मागतात सरकारा कडेन की हितून लक्ष घालचें आनी बेगीच्या बेगीन जी सिवरेज मडगांवच्यान येता आनी ह्या नालांतल्यान ती कंप्लीट रिवर साली वता आनीक तेजे पयलीं मेळटा ती साळपे लेकां मेळटा आनी थंयच्यान ती रिवर साली वता. ही खंय तरी बंद जावपा जाय आनी ही बंद जाल्यारच साळपे लेक जी आसात ही फार्मर्सां खातीर बरी जातली, लोकांक पळोवपाक सुद्दां बरी मेळटली. ना जाल्यार हेजेर कांय जावपा ना. म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या हेजेर लक्ष दिवची सरकारान पळोवचें. आनी हेचे खातीर हो जो फाटल्यान प्लांट आसा हो प्लांटूय हांगा चलना.
ह्या प्लांटाचें कितें म्हूण तें कांय कळना. ती सिवरेज खंयच्यान येवपाचें आनी खंयच्यान वचपा म्हूण तें सुद्दां खबर ना. ही पयलींचो जो PWD मिनिस्टरान नावेली MLA चर्ची आलेमा असलो त्या टायमार हो प्लांट बांदलो. पूण आतां खंय काय म्हळ्यार ह्या प्लांटाचें कितें म्हूण तें सारकें ना. आतां चर्चील आलेमा जो आसा हेचे कडेन विचारून घेवया की ह्या सारप्या लेखाचेर तुवें आनी ह्या प्लांटाचेर कितें केलें म्हूण तें. म्हगेलें चिंतप कितें जाणा ते सायपील लेक पळय आहा ती म्हाका जाय आसली सारकी उस्तून बांदून घेवपाक जाय आशिल्ली आनी म्हजें मन आशिल्लें कित्याक सायपील लेक बांदता ती एक सारकें ट्रेडिशनल नायवेलीकार लोकांलें आनी गोंयचे लोकांलें. पूण ते हितून पयलीं उदक पासून न्हांवताले. पूण आज ती सायपील लेका म्हज्या फाटल्यान कोणूय बरी गेलो ना. ती सायपील लेक पुरवत आहा आनी ती सायपील लेक म्हणटा पुरवत जाल्यार एक गांवच्या लोकांक सारकें दूख तें सायपील लेक पळय म्हणटा तें सारकी ती उस्कून बरी करून बांदून थिंग जादी लोक जाय उदक बी न्हांवतालो त्या लोकांक ते भाशेन दिवपाक जाय आसलें. पूण तेजेर एक नजर मारपाक जाय आमदारान कोण आमदार आहा तेणें जावं मुखेलमंत्र्यान तें मातशें सायपील लेक ती एक ट्रेडिशनल ती लोकांक शेत रोवपाक मेळना आतां कित्याक मडगांवची सिवरेज येता तितून. हय आनी ती सिवरेज जी पळयता ती सिवरेज बंद जावपाक जाय. तेन्ना हांव जाणा ती सिवरेज फुडोवन आमगे रिवर जालें रिवर सगळें घाण जालें तेन्ना तें हांवें बंद केलें आनी थिंगा हांवें एक न्यू सिवरेज प्लांट बांदून घातलो. आतां खंय पावता म्हाका खबर ना. प्लांट आसा पूण तो चलना. खंय पावता म्हाका खबर ना. ते खबर कोणी कांय केलें ना आनी आतां लोक कोण उलयना. हांव आतां जायत उलयताले गाडी मारता ही मारता आतां लोक बघा कितें जालो जालो म्हाका खबर ना. त्या टायमाचेर लोक बोवाळ मारतालो जाय तो हिंग वास येता बेता म्हणून. आनीक तेन्ना हांवें खूब काम केलें थिंगा कित्याक म्हाका खबर आहा जेन्ना एक सिवरेज पळय म्हणटा तेका तरी सगळे तरी तेका ती हें मेळना कितें कनेक्शन मेळना जाल्यार सिवरेजींत ते पळय जीव आहा तो जीव मरता आनी वास येता. सो तेन्ना मागीर हांव शेण आनी गोड मारतालो. म्हाका सिस्टम खबर आसलो पूण आतां तेजी खबर कोण करना आनी कितें जालें म्हणून ती खबर ना. शेणूय ना आनी गोडूय ना. गोडूय ना आनी आतां दुसरें कितें जालां ती सगळी ती रिवरां बी रिवर सगळी येताले पिड्ड्यार जालें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खडगांवकर आणि मुझैफ शेख. मोपा शिव वॉरियर्स टॅक्सी चालकांचे दुःखाचो दोंगर कोसळ्ळा. GMRन आपली दादागिरी करून टॅक्सी धनियांच्या पार्किंग टॅक्स डायरेक्ट डबल केले. एक दीस आमचे वांगडा येयात आणि आम्ही कशे भाडे मारतात आमकां कितले शिल्लक उरता ते पळयात. टॅक्सी धनियांनी मुख्यमंत्र्याकडेन मागला. गोंयान टॅक्सी धनियांक GMR कडल्यान त्रास सोंसचे पडटा. पार्किंग टॅक्स वाडयिल्ल्यान टॅक्सीवाल्यांचेर हावळ येयला. आदींच भाडेकरू कमी, ते भायर भाडेय कमी आनी इतले पार्किंग भरून आमकां हातान पयशे उरता तरी कितले. एक दीस येयात आनी पळयात, मागीर आमकां माफिया म्हण टॅग दियात. थळाव्या टॅक्सी धनियांनी खंत उक्तायली. मिटींग घेतलेली आमी CM सरा कडेन बसलेले. त्या टायमार आमचे मिनिट्स ऑफ द मिटींग घेतलेले. त्या मिनिट्स ऑफ द मिटींगान हे जे आमकां सेकंड पॉयंट आहा पळय तेचेर आमचें डिस्कशन जाल्लें कितें की लोकल जे आमचे MLA आहा लोकल MLA पंचायतीचो सरपंच आनी ते पंचायती खंयचे ते सांगता. कासारवडणे पंचायत, चांदेल आसापूर पंचायत, नागजर पंचायत, वारकण पंचायत, उगये तोरशे पंचायत, परसकडे, अमेरे, खाजने हे जे सराउंडींग पंचायत आहा हेंचे सरपंच, लोकल MLA आनी पुलीस अधिकारी हे मेळोन आनी आमचो शिव वॉरियर्साचो एक दोन रिप्रेझेंटेटिव्ह तेतून आसतले आनी GMRचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले. ते बसोन डिस्कशन करतले फर्दर जेन्ना हांकां पार्किंग चार्जीस वाडोवपाचे आहा ते. ही तेची कॉपी पळय. हो पार्किंगेचो बोर्ड पयलींचे चार्जीस आसले ते 80 रुपयान आमकां अर्द्या वरान 80 रुपया, अर्द्या वरा वयर 130 आमी पे करताले. आतां सडनली एक बोर्ड मारला हो आनी तेचेर हे केला की 25 तारखेच्यान म्हटल्यार फाल्यांच्यान ते प्रायस सडनली वाडयतले विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून सांगला तेंच्यांनी. आनी प्रायस हायक करपाचे आहा म्हटल्यार पार्किंगाचे पयशे वाडोवपाचे आहा. ना तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन ना आमच्या कडेन कोण येवंक ना, आमच्या MLA कडेन येवंक ना, आमच्या कोण सरपंच आहा पळय तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. म्हणटूच आमी मागता की लॉ अँड ऑर्डर ही क्रिएट जावची न्हू मोपा एअरपोर्टाचेर स्पेशली. कित्याक आमकां खबर आहा ट्युरिस्ट येता हांगासर आनी हे कितें आहा पळय ते हे CMन आपूण मातसो हेचेर लक्ष घालपाचो आनी हे बऱ्या रितीन बऱ्या भाशेन खंय तरी हो पेडणे तालुक्याच्या लोकांचेर अन्याय अत्याचार चल्ला एक प्रायवेट कंपनी कडल्यान तो खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आनी हेचेर हो परमनंट फूल स्टॉप हो येवकूच जाय. आयज गव्हर्मेंटान हे जे भुरगे दिसता इतले लँड लुजर आहा
चडशे भुरगे लँड लुजर आनी कोणाक थंय जॉब मेळोंक ना म्हणून खंय तरी भुरग्यांनी टॅक्सी घेतले स्वताच्या पांयार उबे रावपाक, खंय तरी सेल्फ रिलायंट जावपाक. बट आयज म्हाका दिसता GMR जे भुरगे सेल्फ रिलायंट जावंक सोदता, जो आमचो CM सांगता आत्मनिर्भर गोवा, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा अशी तेची बोध वाक्यां म्हणटात अशी. बट म्हाका दिसता GMR जे पांयार उबे रावंक सोदता तेंचे पांया धंदपाक सोदता दिसता मनांतल्यान. कित्या खातीर ते सांगता तुमकां, आयज जी तेंच्यांनी स्काय रेट म्हणटा अशी पार्किंग चार्जीस हायक केल्ले आहा. 200, 300, हाफ वराक 200 रुपया, एका वराक 300 रुपया, 1.5 वराक 350 रुपया. म्हाका दिसता दाबोळे इतली वर्सां जाली एअरपोर्ट चलता, फक्त 50 रुपया पार्किंग चार्जीस आहा. हेच्या वयर कितलीशीच वर्सां जाली. आयज हे GMR ऑपरेशनल जाल्यार 2च वर्सां जाली आसतली. सोमतेच तेंच्यांनी 30 रुपयाचे 80 आनी 80चे 200 रुपया हे घुसलो ह्या कायदो. आनी हांकां सपोर्ट कोण करता? GMR कितें गव्हर्मेंटाचो जावय जावन बसलो कितें म्हाका दिसता. म्हाका विचारच्या तुमच्या प्रेसाच्या थ्रू GMR इतकी आपली मनमानी करता, लोकल्सांक त्रास करता. हांकां लोकल्सांक जॉब सुद्दां ना आहात, जाय तशे जॉब ना. जे व्हायट कॉलर जॉब आहा ते सगळे भायले आहा. म्हणून आयज हे भुरगे इंजिनियर सगळे जे शिकलेले आहा ते टॅक्सी घेवन खंय तरी आपल्या पांयार उबे आहात. तेतूनय तुम्ही तांकां हे करता, त्रास करता. म्हटल्यार हयच्यान एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरा अशी तेंची दानत जाल्ल्या GMRची. ह्या 800 रुपयान कितें जाता आनी त्या टॅक्सीकाराक कितें उरता हे मातशें एक दीस त्या आमच्या CMान येवन त्या लोकांक विचारचें की थंय बसून तुमी जर तुमकां दिसता की आमी खंय तरी लुट्टा. आतां तो 500 रुपया दितले जर घेवंक लागलो, फाल्यां तूं 1000 करतलो. 1000 कोणा कडल्यान घेवपाचे? आमी भरपाचे काय कस्टमरा कडल्यान घेवपाचे? जर आमी कस्टमरां कडल्यान घेतले जाल्यार GMRाक कोण माफिया म्हणचो ना. माफिया हे आमी टॅक्सीकारूच आसतले. कित्याक आमकां ते जे तो वाडयता पेमेंट हो आमकां थंयसर भरूचोच पडटलो. कस्टमरा कडल्यान आमकां तो घेवचोच पडटलो खंयच्याय परिस्थितीन की बाबा हे आमकां. आनी तेका तो म्हणटा तूं GMRान वाडयले, तो GMR ती पार्किंग इतली आसा ते कस्टमराक पडोंक ना. तो म्हणटा तूं टॅक्सी ओ इतना महंगा गोवा में क्या लूट मचा रही है. लूट कोण मचयता? आमकां 100 रुपया 200 रुपया उरता आनी तितून आमची लूट चल्ल्या अशें जर तुमकां दिसता, तुमी परत एकदां तुमकां हात जोडून कोपरांतसून विनंती करता, एक दीस या 5 मिनटां बसया सगळ्या टॅक्सीकारांक आनी तुमी गाडी घेवन चला आनी पेट्रोल घाला, चलया आनी ड्रायव्हराक दिया आनी आमचो हप्तो काडा आनी तुमी सांगा आमकां कितले उरता आनी आमी कशे माफिया आनी कशे लुट्टात ते हांगासर. म्हणजे आमकां CMान कितें एश्युरन्स दिल्लेले जेन्ना कितें GMR किंवा आनी कितें खंय इन्क्रीज करतलो, प्रायस हायक करतलो आनी कितें करतलो, तेका आमची जनरल बॉडी मिटींग आसतली म्हणून पयली. त्याच्या शिवाय GMR थंय तो प्रायस वाडोवंक शकना अशें क्लियर कट CMान इंस्ट्रक्शन दिलेले. आतां कोणाच्या आशिर्वादान हो GMR आपणाक जायती मनमानी करता ते आमकां खबर ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. घर कर वाडोवपाचो भार फाटल्या 2 वर्सांत मोठ्या प्रमाणात बोरीच्या थळाव्यांनी घेतलो. निमाणे ग्रामसभेत अति घर कर वाड 50% उणें करपाचो थाराव संमत जालो. लोकांक त्रास करून फंड एकठांय करप हे आमकांच बरें दिसलें ना अशें म्हणत हो घर कर चड आशिल्ल्याचे सरपंचान मान्य केले. या थारावा उपरांत बोरी ग्रामसभेन चड घर कर वाडोवपा खातीर पंचायतीच्या निर्णयाक विरोध केल्लो. पूण ह्या गांवकारांचे इत्से आड जावन लेगीत पंचायत मंडळान घर कर 28 रुपया प्रति चौखन मीटर वाडोवपाचो थाराव संमत केल्लो. हाचे उपरांत थळाव्यांनी फुडले ग्रामसभेत ती चड आशिल्ल्याचो दावो करून निषेध केल्लो आनी ही चड वाड आसा असो दावो करून ही वाड उणी करपाची मागणी केली. ही वाड फारीक करपाक गांवकारांचेर भार पडटा अशें ग्रामस्थांनीच न्हय जाल्यार कांय पंच वांगड्यांनी मान्य केले. अखेरेक 2 वर्सां उपरांत ग्रामसभेन अति घर कर वाड 50% उणी करपाचो थाराव संमत केलो. आमचीच बॉडी आशिल्ली तेन्ना आमकां म्हणलें गेलें की फंड्स कमी आसा पंचायती कडेन. सो आनी खूब 2-3 वर्सां जाले मिन्स 2-3 टर्म्स जाल्ले हें वाडोवं नाशिल्लो फर्स्ट टायम. सो आमगेले एक सगळ्यांनी मिन्स चडशे जाणांनी कितें आशिल्लें आमची वाड आयकून एक ठरावीक हेजेर वाडया म्हणून 15 रुपया 18 अशेंच दवरया म्हणून. पूण कांय कारणान आमगेलो तो तेन्ना वाडयल्लो तो अरावंड कितलो आशिल्लो 70 रुपीज पर स्क्वेअर हे आशिल्ले शॉपांचो मँगलोर टायल्स शॉप विथ मँगलोर टायल्स शॉप विथ RCC 140 आशिल्लो आनी हाऊस विथ मड 50 रुपया तो सेम दवरलेलो. हाऊस विथ मँगलोर टायल्स 14 रुपया केल्लो.
अरावंड म्हाका दिसता 3 रुपया कितें आशिल्लो आनी हावज विथ RCC 28 रुपया केलो तो 5 रुपया आशिल्लो. सो एकदम लोकांचेर पळोवपाक गेल्यार आमी ग्रामसभेचेर घातलेलें न्ही, ग्रामसभेची तो इशू हें करून क्लियर जालो फर्स्ट ग्रामसभेक. मागीर सेकेंड ग्रामसभेक लोकांनी सांगलें की तो चड आसा, मातसो तुमी कितें तरी करून तो देवयात. सो आमकांय कळ्ळें मनीस म्हणटा चुकी जातात. सो आमी तेजेर हें केलें, परत अभ्यास केलो आनी आतां आमी जो रिवायज रेट लायला तो आसा 3 रुपया हेका मड वॉल आणि मँगलोर टायल्साक आसा 7 रुपयाचो, 14 रुपया वयल्यान 7 रुपयाचेर हाडला. आणि हावज विथ RCC आसा तो 28 वयल्यान 14 रुपयाचेर आसा. सो आनी तशेंच शॉप्स विथ मँगलोर टायल्स हे कमर्शियल तो 30 रुपयाचेर हाडला फ्रॉम 70. आणि शॉप्स विथ RCC 140 आशिल्ले पळय तो 50 रुपयाचेर हाडला. सो हेजेर आमकां लोकूय आमचे खूश जाला. लास्ट कितें आसा आमी लोकांचेच पळोवपाक जाय, कित्याक आमी हांगा बसल्यात ते गांवचे कितें तरी करपाक बसल्यात. फंड्स आयज हांगसरल्यान नाल्यार थंयच्यान येतलेच आमकां, बट लोकांक त्रास दिवन फंड्स हे करप हें बरोबर जालें ना हें आमकांय दिसता. आमी ग्रामसभेक प्रत्येक ग्रामसभेक आमी वतालीं तेन्ना खूब जाणांनी आमी प्रश्न मांडिल्लो की टॅक्स वाडयला म्हणून. लोकांक खुबशे म्हळ्यार जायनाशिल्लें तें भरपाक. 500चे जाग्यार 1000 1,500 अशें करून 2,000 2,500 पसून लोकांनी टॅक्स भरिल्ले आसा. पण हे सगळे जावपाक लागले कित्याक जे लोकांनी प्रश्न थंय मांडलो आनी लोकांक हे जाय आशिल्ले कमी केल्ले जाय आशिल्ले म्हणून हे जालें. आज कमी केला पंचायतीन हे टॅक्स. पण हांगा अशें दिसता की लोकांनी आवाज केल्यारूच आमच्या गोंयच्या लोकांचो प्रश्न हो खंय तरी सारको जातलो, जाग्यार पडटलो अशें दिसता. पयलींचे जो रेट्स आशिल्ले तेच आसा आनी दिले परत आनी खंय तरी बरें. आनी हितून भितर एक सांगपाकशी गोश्ट दिसता की हेजे पयलीं जे हे आशिल्ले हेच पंचायत बॉडी आशिल्ली तेणें प्रेस बी घेतलेले, पूण आयज खंय तरी हें बरें जालें. पूण आमकां हें कळना की प्रेस घेवन आनी हें घेवन अशें लास्ट जालें तें व्हडली गोश्ट, पूण लोकांक बेश्टेच भियेले, लोकांक त्रास केले. हें जावपाक नाका अशें. हें लोकांचो विजय आसा, हितून श्रेय लोकांचोच आसा कितें आसा तें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. सप्तकाच्या शेवटाक सुकी परिस्थिती उरतली. पुराय राज्यांत उष्ण आनी दमट हवामान आसतलें. पावसाची शिटकावणी IMDन दिवंक ना. बिरेस्तारा सुकें वातावरण आसतलें. IMDन सप्तकाच्या शेवटाक सुक्या हवामानाचो अदमास दिला. कांय प्रमाणात ढगाळ मळब आसतलें. तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतलें. सप्तकाच्या शेवटाक सुकें हवामान, ढगाळ मळबाचो अदमास, आर्द्रतायेची पातळी चड, सकाळी हलके धुके, तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.